नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. सावंत सरकाराचे बजेट 26,844 कोटींचे. स्वयंपूर्ण गोवा बोर्ड, म्हजी बस, गोंयकार टॅक्सी पात्रांव, ग्रीन गोवा पॉलिसी, इलेक्ट्रीक गाडयांक परत सबसिडी सुरू. पिंक ग्रीन रेशन कार्डांची घोशणा, पर्यटन वाडीक होमस्टे, स्क्रॅप यार्डांची नोंदणी करची म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. 25 मायनिंग ब्लॉकांची पावणी करतले. मायनिंग डंपाची पावणी, भायल्यानेतल्या गाडयांचेर ग्रीन सेस. 2023-24 ह्या वर्सा GSTP भितर 2022-23च्या तुलनेत 10.33% इतली विक्रमी वाड जावन गोंय राज्य 1 लाख कोटी रुपयाचो आंकडो पार करतले असो अदमास आसा. द ग्रॉस एक्सपेंडिचर इज प्रोजेक्टेड at the rupees 26,844.40 crores, which is a rise of 9.71% over the estimates of the 22-23. विविध केंद्र पुरस्कृत येवजण्यो आणि केंद्रीय येवजण्याच्या अंतर्गत आयज मेरेन राज्याक केंद्रा कडल्यान 1,931 कोटी रुपयाची केंद्रीय निधी प्राप्त जाला. केंद्राच्या निधीचो पुरवठो वाडोवपा खातीर म्हज्या सरकारान कन्सल्टंट नेमून नव्यो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल स्कीम सोदपाची आनी सध्या चालू आशिल्ल्या भारत सरकारच्या केंद्रीय येवजण्या गती वाडोवपा खातीर प्रक्रिया सुरू केल्या. आयज मेरेन सरकारान विविध खात्यां कडल्यान संबंधीत 50 नवे प्रकल्प येवजण्यो सोदून काडल्यात. सभापती महाशय, गोवा रायट ऑफ सिटीजन टू टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ द पब्लीक सर्व्हिसीस ॲक्ट ह्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून कामचुकार सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर कर कारवाय करपाची ह्या निमित्तांत हांव जनतेक गवाय दिता. एक ऑनलायन पोर्टला मार्फत ह्या गजालींचो नियाळ घेवपाचेंय काम जातलें. Speaker sir, I have increased the allocation of the health sector from 1,970.20 crores in a financial year 21-22 to rupees 2,324.65 crores, indicating an increase of 18%. मानाधिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाणें सगळ्या सवाय दरान क्वालिटी जेनेरिक मेडिसीन मेळची हो हावेस दवरला. त्याच नदरेंतल्यान हांव GMC कॅम्पस जेनेरिक जन औषधी केंद्र स्थापन करपाचो प्रस्ताव दवरता. हांवें भौशीक बांदकाम खात्यांत 28.03 वाड करून 2,687.54 कोटी इतली तरतूद केल्या. Speaker sir, my government will formulate Green Goa Policy 2023 to achieve goal of the environment subsidy, which is very crucial for the coastal state like Goa. Under this policy, my government proposed to procure all incremental power for the state from the green source without additional financial burden. We are successfully in agitating our case for Madhai Water Management Authority Pravaha, and which will help us to stop any illegal diversion by Karnataka. In meanwhile, we are also exploring and coming out of the appropriate plan for utilizing of the waters from the Madai Basin for the benefit of the people. We have projects and which are planned and will be taken up upon the following the legal procedure. Our project will be in accordance with the provisions of the environmental law. The department has planned to harvest 75 lakhs cubic meter of the water supply and 250 MLD of the raw water, an estimated cost of rupees 300 crores to ensure uninterrupted water supply to the North Goa district. And while the Tirali canals are closed for the annual repairs of the unforeseen bridges. 22-23 आर्थिक वर्षात मिनरल ऑक्शन रूल 2015 प्रमाणे सुमार 25 मायनिंग ब्लॉकचे आमी ऑक्शन करतले. ह्याच्या सयत खाण लीज वाठारा भायर आशिल्ल्या डंपांची पावणी करपाचो वावरूय आमी करतले. हाज्या खातीर आमकां 1,000 कोटीची येणावळ येवपाची शक्यता आसा आणि हातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट जातलो. सभापती महोदय, रान खातें सगळ्यात संरक्षीत वाठारांनी इको टुरिझम स्थळां तयार करप, देखरेख आनी संचालन हातात घेतलां. राज्या भितरल्या वाठारांतल्या पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर नेचर स्केम, टुरिस्ट सर्कीट आनी ट्रेकिंग, वायल्ड लायफ सफरी, सुकणी पळोवपाच्यो भोंवड्यो आदी पर्यावरण पर्यटन सुविधाक लागू आशिल्ले नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणे प्रोत्साहन दितले आनी थळाव्या लोकांक ताच्या दरात फायदेशीर रोजगार संधी मेळोवपाच्या नदरेन सक्रियपणान वांटो घेवपाक सहभागी करून घेतले.
सावंत सरकाराच्या बजेटान मनोहर कांयच ना. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाची बजेट मांडल्या उपरांत सोमतीच प्रतिक्रिया. विजय म्हणटा पोन्नो सोरो नवी बाटली. कार्लूस म्हणटा पोरूची आश्वासनां पाळूंक ना, ताचेर नवे. बजेटाचेर मिक्स प्रतिक्रिया. अंदूचे बजेट खंय इन्फ्रास्ट्रक्चरान भरिलो, मात केंद्राचेर निंबून. Speaker sir, this budget is maximum announcements and minimum achievements. I had a glance on the first page. My attention was on the first photograph. Speaker sir, on the top of the photograph, I read Goa International Airport MOPA and realized that Manohar is missing. This was a direct message to me, Speaker sir, that there is nothing Manohar in this book. What the common man wants, Speaker sir, is relief from cooking gas, relief from petrol, relief from power tariff, relief from essential goods, relief in the public transport sector. The youth wants employment. Goa is facing basically burns of GST of 800 crores. स्पीकर सर, एक सायडीन गव्हर्नमेंट म्हणटा कॉर्पोरेशनां बंद करतलो, दुसऱ्या सायडीन नवीन स्टार्ट करता स्वयंपूर्ण बोर्ड, युवा आयोग. हे खोकेनी घेतिल्ले आमदारांक अकोमोडेट बी करपाक काय म्हणून. स्पीकर सर, हे एंटायर बजेट इज ऑन मायनिंग रिवायवल 1000 कोटी खातीर. आतां हे बाब युरी आलेमावन सांगला ते भशेन हे केन्ना येतलें, आनी हे वर्सा जर तें सुरवात जायना जाल्यार तुजें रेव्हेन्यू डेफिसीट विल गो फ्रॉम 800 crores to 1800 crores. म्हळ्यार तुजें फ्लॉप जालें सगळें. आज प्रपोज केला ते स्पीकर सर, हांवें जे भाशेन भायर एक स्टेटमेंट काडलो, दिस इज लायक अ ड्रीम बजेट. पहिले they have their unfulfilled works of last year's budget to be still completed. If you could not, after taking so many additional vote on accounts and supplementary demands were made, you could not fulfill those budgetary promises of last time. So you are still carrying over. This is like a hangover which you are getting. एकंदर एक बऱ्या तरेची बजेट म्हणजे एक्स्ट्रा कसले टॅक्स न लायता सगळे घटक भितर समावेश करून मागीर मिडल क्लास आसतले, पुअर आसतले, रीच आसतले, एग्रीकल्चर सेक्टर आसतले, ट्रायबल आसतले, ह्या सगळ्याच जाणांक भितर घेवन एक सगळ्यांक कशा पद्दतीची बेनिफिट्स जावपाक शकता अशा पद्दतीची बजेट आज तांच्यांनी विधानसभेत मांडली. सरकाराची जिल्लो उपजिल्लो हॉस्पिटलां रेफरल जाल्यात. दुयेंतींक फक्त GMCन धाडपाचें काम करतात. डायग्नोस्टीक यंत्रणा, प्रशिक्षीत दोतोर, वैजकी स्टाफ ना. मडगांवां जिल्लो हॉस्पिटलाक वाली ना. सरकार ते केन्ना जाग्यार घालतलो काय म्हूण आमदारांची आरोग्य मंत्र्याचेर चढाई. मंत्री म्हणटा केंद्राचे एजन्सी बरोबर डायग्नोस्टीक सेवेक टायअप करपाचें चल्ला. स्पेशलिस्ट दोतोर मेळप सोंपें न्ही. मुख्यमंत्र्यांबरोबर उलोवप चल्ला. कोणा बरोबर कसलेच डील ना. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे लक्ष सरकाराचे आसा. खंय तरी आमी फाटी पडले हेजो अर्थ ना की आमी फाटीच उरतले. आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी डॉक्टर म्हणटा तुका दिसता वेंझी ते ऑनरेबल मेंबर बनावली कॉन्स्टिट्युन्सी मिस्टर वेंझी हांकां जर दिसता की आमी हांगा बेश्टे खोटे उलोवपाक आयले असेंब्लीत, तशें कांय ना. आनी दुसरी गोश्ट ते जे सांगता इंटरव्हेन्शन घे म्हणून, हे कितें इंटरव्हेन्शन गावं नाका. आमी तो प्रपोजल कॉम्प्रिहेन्सीव म्हणून आमकां जे डायग्नोस्टिक्स अराउंड त्याच बरोबर ब्रॉड बेस स्पेशलिस्ट अवेलेबल आहा, ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमचो प्रयत्न आसा. स्पीकर सद्या कितें जाता, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज नॉट हॅव्हिंग द फॅसिलिटीज आनी ते रिफरल हॉस्पिटल जाता. पयलीं तांकां धाडटात थिंगा आनी ते सगळे GMCक धाडटात. So I think there's a load on GMC because even our people from North Goa who are coming there, everybody comes and parks finally at GMC. If South Goa District Hospital, which is central nodal place for South Goa, is not being strengthened, I think we're having a problem. देशाचे प्रधानमंत्रीन आयज आमच्या हे PPP प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजाचो जो विषय हा, they have linked it to the district hospital. Speaker sir, district hospitalak link केल्यार तुका ते स्पेशालिटी बी गावतली. तेणी त्या तरेचे स्पेशालिटी बी दिवपाची गरज आसा. सामान्य मनशाक ₹1 खर्च जावचो ना. आनी त्याच बरोबर गोंयची जनतेक एडिशनल सीट्स फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो वी कॅन गेट. नाव दिस हॉस्पिटल इज ह्यूज. If you go to replicate it like the Goa Medical College, it is not going to happen. If you, I need manpower. GMC ट्रान्सफर करता. ना 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 ना, राव ऐक,
जीएमसी ट्रान्सफर करता कितले पेशंट थंय येतात आणि कितले पेशंट ऑन द वे मरता ते कोणाक खबर ना. Point of order, Speaker sir. Yes. Does Speaker he have sir, a, does he Speaker have sir, a अजून stand? पर्यंत No, no, Speaker sir. super specialty उजो हांगा लागना बेश्टे उजो लावपाचें काम करू नाका असेंब्लीन. हे जे स्टॅटिस्टिक्स या विरेश बोरकाराक मातशे प्लीज सांगा तेजे कडेन जे स्टॅटिस्टिक्स आहा की लोकांक बेश्टे मरता मरता म्हणून व्हरतना तुम्ही बेश्टे उल्लेख करू नाका. टास्क फोर्स करता तो टास्क फोर्स बरोबर टास्क फोर्स तू करता ऑफ एक्सपर्ट्स टास्क फोर्स नाका तुमकां ते डील करपा जाय. ना ना स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हे डील करपाचे हे माझे मित्र बाब विजय सरदेसाई एमएलए फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी एनी डील करा म्हणून शब्द ते एक्सपांड करपाक जाय. कर्नाटक विधानसभा वेंचणूक 10 मेक, मतमेजणी 13 मेक. एकाच फेजीन वेंचणूक जातली. कर्नाटकान आचारसंहिता लागू. 13 एप्रिलाक अधिसुचोवणी. कर्नाटकाचे 224 मतदारसंघांत वेंचणूक जातली. वेंचणूक आयोगान जाहीर केला. काँग्रेसीन 124 उमेदवारांचे पयले लिस्ट जाहीर केला. बीजेपीचे उमेदवार लिस्ट एप्रिलाच्या पयल्या सप्तकान. काँग्रेसीन पयले लिस्ट जाहीर केले. Schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. There are also some by-elections which are due in the country in various legislative assemblies and parliamentary constituencies. So we are simultaneously announcing the by-elections also. So the by-elections will take place for the assembly in Odisha, Jharsuguda, in UP, in Suar, UPAC 34, 395 Chanabe in UP, Soyong in Meghalaya in 23, and also in the parliamentary constituency number 4 in Jalandhar, Punjab. So this will fill up all our vacancies till February 2023. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. कासव सांबाळ वाठार सायलंट झोनान आशिल्ल्या 15 वेवसायीक अस्थापनांक गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान क्लोजर ऑर्डर काडल्या. तांचेर एक्शन जावची म्हूण हायकोर्टान उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक ऑर्डर दिल्या. तशेंच कन्सेंट टू ऑपरेट नाशिल्ल्या शेकांक क्लोजर ऑर्डर दिल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान तांचे इन्स्पेक्शन करचे म्हणूनय निर्देश दिला. The High Court has said that this is a protected area. There is a notification issued in the year 2021 where this area has been declared as silent zone, and therefore the court has said that permissions cannot be granted, and these festivals should not be carried out in respect of this noise and other pollution that is being caused. That is one thing that has happened. But most importantly, what has happened is the Pollution Control Board has pointed out that there are around 11 structures or 11 activities who do not have any consent from the point of view of from the pollution. So therefore, they have directed that these projects or particular restaurants or any other activity that is happening in these 11 particular projects or sites, there should not be any permission, or these activities should be banned straight away. And the Pollution Control Board has actually issued an order of closure that will be implemented immediately. And the Pollution Control Board is supposed to find out if there are more activities which are happening without the permission of the Pollution Control Board, and they will take appropriate actions in respect of these particular activities. What is the specific area? This is in the area of Morjim and Mandrem.
पावस नासतनाय सोनसोड्यावेल्या गार्बेजीचे घाण उदक व्हांवन कुडतरी, फातोड्ड्या आनी मडगांवां पावता. अशेंच चालू उरल्यार मोठे अरिश्ट येवंक शकता. सरकारान उपाय काडचो. कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाचे लक्षवेधीक, साश्टीच्या आमदारांचो तेंको. शार उदरगत मंत्री विश्वजीत म्हणटा इशू खूब वर्सांचो, उपाय काडप चल्ला. Every assembly from the time I have entered this house, every assembly I am raising issues of Sansoda. Garbage management said that they are ready to finish the legacy dump and take over even the fresh garbage last time. What has happened to it? I want specific answers. Speaker sir, आमी segregation of garbage at source हे आमच्या मतदारसंघात जाता आणि हाजे खातीर लिचट कमी जाता. म्हज्या मतदारसंघात जाता. कॉलिंग अटेंशन आहा अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर की म्युनिसिपालिटी इज नॉट फंक्शनिंग. हो तुजो आमदार सपोर्ट करता सांगता आणि तो दोंगर जाला, तो दोंगर हो डिजास्टर जाला. हो एक दीस डिजास्टर मॅनेजमेंटान घे म्हणटा हांव. की लिचेट नॉर्मली पावसाक फ्लो जाताले, अंदू ते लिचेट पावसाच्या पयलींच फ्लो जावपाक लागला. आनी आतां ताणें रिप्लायाक म्हटलं त्या भशेन म्हाका दिसता लिचेट कलेक्शन टँक जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून घेवप हें प्रायोरिटीचेर आसा. लिचेट खंयच्याच परिस्थितींत भायर वचपाक जायना. Then there was a collapse which you were telling me about the leachate which is continuously flowing, but that was because of the boundary wall of the old structure which is there, which was actually the old plant, which is now actually become obsolete and outdated. That collapsed as a result of which is coming out. But now I think we have given directions for the 5 tanks. Yeah, and also the 5 tanks which need to be installed. This is too long and too old an issue. So we can sit down, and if required, we can also ask some people to give us a presentation on the way forward, because we need to work hand in hand with Mr. Babush Mansara. हिरो नॅशनल फुटबॉल चॅम्पियनशिपींतले 27व्या सिनियर विमन्स नॅशनल फुटबॉल सर्तींत हिमाचल प्रदेशान यजमान गोंयाक 4-0 गोलान हारयले. फातोड्डा स्टेडियमार जाल्ले दुसरे मॅचीन ओडिशान राजस्थानाचो धुंवर करून 1 डझन गोल मारले. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.